L&T, Honeywell आणि NEC जपान अशो 4 नामनेच्या कंपन्यांनी टेंडर सबमिट केले. BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, एक लार्सन एंड टुब्रो L&T, एक NEC जपान NEC आणि Honeywell US बेस्ड कंपनी अशा 4 कंपन्यांनी आमच्या सिस्टमामध्ये बिड्स सादर केले. तातूंत एक भाग आशिल्लो की म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम भारतात अशें आमी एक टेंडरान कंडिशन घालें की जी सिस्टम आमी शहरा खातीर राबयतले ताजो एक एक्चुअल वर्किंग मॉडेल तयार करून आमकां हांगा दाखोवचो पडटलो. सगळे कंपोनंट तातूंत आसतले. म्हणजे आमी सर्वेलन्स घेतलो मेन तातूंत. सर्वेलन्साच्या अंडर आमचे जवळ जवळ 450 लोकेशनाचेर कॅमेरा आसतले. ओल्ड गोवा टू मानापाव, संपूर्ण शहर, उजिरा आणि KTC बस कॉम्प्लेक्स व सगळे आमचे ऑल वायटल इन्स्टॉलेशन्स आमी पुलिसाच्या डिस्कशनाक घाला. आमचे रिक्वायरमेंटा घाला 450 लोकेशनां प्लस आयडेंटिफाय केले. ते सगळे कॅमेराज आसतले. तातूंत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन करपी कॅमेरा आसतले. ते प्रत्येक गाडयेचे येणारी जाणारी गाडी ही तातूंत नोंद जातली. ट्रॅफिक कोण जर वायलेट रूल्स जर कोण वायलेट करता, म्हणजे नो एंट्री लाइन कोण येता और रेड लाइट वायलेट करता जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली डिटेक्ट करपाक तातूंत सिस्टमान प्रोविजन आसा. मेन म्हणजे ह्या सर्वेलन्साच्या अंडर 2 गोष्टी, म्हणजे फक्त कितें घडणूक घडटकीर ताजेर पोस्टमॉर्टम न करता एक ताका खंय जर सस्पिशियस मुवमेंट कोणाचे आसा और कोणी वॉन्टेड कॅरेक्टर सस्पिशियस कॅरेक्टर जर थंय दिसलो खंयच्याय 450 कॅमेरांनी जाल्यार ते अलर्ट रोखडेच पुलिसांक वचपाची तरतुदी जातली. अशी एक प्रिएम्प्टिव्ह सिस्टम ह्या टेंडरान आसा. ताज्या भायर रूट ऑप्टिमायझेशन, स्पीड ऑफकोर्स स्पीड लिमिट वायलेशन तेंय जातलें आसा. पूण रूट ऑप्टिमायझेशन खंय एक जर पायपलायन फुटली आनी तें उदक भरलें, दुसऱ्या रस्त्यार जर गाडयो वचपाक शकना जाल्यार ते दुसऱ्या रस्त्या वयल्यान स्मार्टली डायवर्ट करप नाजाल्यार थंयच ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाता. म्हणून ते रूट ऑप्टिमायझेशन सिस्टमूय त्या सिस्टमान तरतूद केल्या. एक पब्लीक एड्रेस सिस्टम, कितेंय जर नागरिकांक जर शिटकावणी दितलो, वॉर्निंग दितलो और पब्लीक इंट्रस्टान जर खंयच्योय मॅसेजी दितलो स्वच्छते बद्दल आसूं, हेल्था बद्दल आसूं, जाल्यार त्यो शहरभर इजिली एरिया वायज शहर वायज टोटली दिवपाक जाता. अशें प्रोविजन तातूंत केलां. पूण म्हणजे आमचे सगळे नागरिकां खातीर स्पेशली युवकां खातीर फ्री वायफाय सिस्टम ही शहरभर आमी वायफाय फ्री दिवपाची तरतूद हातूंत केल्या. ताका लागून बेसीक डेटा हो खंय तुमकां एक्सेस करपाक मेळटलो अलॉंग द रोड्स. एनवायरमेंट सेन्सर्स म्हणजे खंय CO2 लेवल्स, NO2 लेवल्स, साऊंड लेवल्स वाडटा ताजेर मॉनिटर करता, कित्याक वाडले हें इवॅल्युएशन करपाक, ताजेर कितें करेक्टिव्ह एक्शन घेवपाक शकता, हे सगळे तातूंत एनवायरमेंट सेन्सर्स आसा. आमचे शहराचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे तातूंत हाऊस टू हाऊस कलेक्शन हाची एफिशियन्सी कशी वाडोवप. घरा कडेन आतां हांव जर हांगा आसा ऑफिसांत जाल्यार म्हज्या घरा कडेन म्हजें डस्टबीन कलेक्ट जाला काय ना हें म्हाका जर कळपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ही सिस्टम अत्यंत बरी. खंय तरी पब्लीक एरियेन बीन वेस्ट बीन्स आतां ना, पूण पब्लीक एरियेन वेस्ट बीन गरज पडटा कित्याक आमच्या शहरांत जवळ जवळ दिसाक 50-60 टुरिस्ट येतात. ताका लागून ड्राय वेस्ट खंय तरी उडोवपाक सगळी फॅसिलिटी जाय पडटा. पूण ती ड्राय वेस्ट जर भरून जर रचपाक लागली जाल्यार तेच ड्राय वेस्ट आमकां शहराक बकाल स्वरूप दिता. म्हणूनच ही कंट्रोल करपाक ऑटोमॅटिकली आमकां सांगपाक की बाबा 18 जून रोडाचेर तुज्या कोणा कडेन वेस्ट बीन ओवरफ्लो जाता तें पिकअप कर. ती गाडी घालून रूट ऑप्टिमायझेशन करून ती सिस्टम हातूंत आसा.
स्मार्ट पार्किंग म्हणजे पणजे जवळ 4,000 पार्किंग स्पॉट्स असतात. पूण त्याचे मॅनेजमेंट सुद्दां सारकें जायना, ताका लागून लोकांक पार्किंग मेळना. पूण जर आमकां जर कळत की बाबा अमक्या रस्त्याचेर अमकें पार्किंग अवेलेबल आसा जाल्यार हांव ते डायरेक्ट वचून ते पार्क करपाक शकता. अशें एक स्मार्ट पार्किंग एप तातूंत आसा. विथ द सेन्सर्स प्रत्येक पार्किंग लोकांक सेन्सर लावन तो पार्किंग लॉट ऑक्युपायड आसा की अनऑक्युपायड आसा तातूंत चार्ज कितले हे सगळें तातूंत सांगपाक जाता. आमचे इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टम्स, ट्रॅफिक सिग्नलिंग म्हणजे नॉर्मली सिग्नल कशें आसता की 1 मिनीट जालें की ते रेड जाता नाल्यार ग्रीन जाता, मागीर ते ट्रॅफिक आसूं नाजाल्यार न आसूं तो आपलो कलर चेंज करना. पूण खंय तरी एक जर ट्रॅफिक सिग्नल जर पळोवपाक शकलें की ना बाबा हांगा कांय ट्रॅफिक ना, आतां रस्त्यार गाडयो ना, आतां ग्रीन केल्यार जाता नाल्यार रेड केल्यार जाता, हे अशें इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या आमच्या सिस्टमांत तरतूद केल्या. हातूंत मेन म्हणजे आमच्या नागरिकां खातीर एक सिटी हेल्प डेस्क आसतो. तातूंत कसल्योय कंपनी आसत जाल्यार ह्या एपाच्या अंडर ह्या हेल्प डेस्काचेर लॉस करपाक ताचेर निवारण जातलें. फक्त कंप्लेन घेवन जावचें ना, ताचेर कंपनीचेर एक्शनूय जातलें. एक पणजे खातीर एक ॲपय आनी कार्ड हेय तयार जाता. ताका लागून पणजेची कसली बील पेमेंट्स म्हणजे टेलिफोन आसत, लायटीचे आसत, उदकाचे आसत, मोबायलाचे आसत, खंयच्याय दुकानांनी आमकां पणजेकारांक डिस्कावंट गोंया ॲपाच्या अंडर आसतलो. आमी हाजे फुडेंय वता. आमी पयलींच आमच्या मोटरसायकल सगळे एसोसिएशनाची भावनाची आमची एक मिटींग घेतली, तांची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आशिल्ली. तातूंत आमी वचून तांचे आमचे ॲप प्रेजेंट केलें की स्मार्ट मोटरसायकल पायलट कशें जावपाचें. म्हणजे म्हाका जर हांगा बसल्यार म्हाका सकयल जर पायलट जाय जाल्यार ॲपार पळयतकीर म्हाका हांगा कोण खऱ्यान पायलट आसा ते सगळें कळटलें, तांकां आपोवपाक जातलें. आनी तांणी बरी इच्छा प्रकट केल्या की आमी येस आमी करपाक शकता. आनी आमी तातूंत कांय चार्जीस कांयच करना. आनी आमी इन हावस ते डेवलप केला स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत. आनी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम, वी आर ऑफर्ड देम. आनी तांणी आपली इच्छा व्यक्त केल्या. सो हेन्सफोर्थ आमी पायलटान ते ॲपाच्या अंडर हाडटले. एक ट्रान्सपरंट प्रोसेसान हें फूल बिडिंग प्रोसेस जाता. खंय तरी एक रिक्वेस्ट ऑर प्रपोजल घालतना तातूंत 2-3 पायणे गेले. म्हणजे बऱ्यो कंपनी येवपा खातीर आमी प्री क्वॉलिफिकेशन दवरलें. आतां ताजें टॅक्निकल वेरिएशन चालू आसा. जे मॉडेल्स तांणी आमकां वर्कींग मॉडेल सादर केल्या, जे आमी आतां हाजे नंतर पळयतले प्रत्यक्षान, ते वर्कींग मॉडेल्सान मार्किंग दिवपाक एक कमिटी सरकारान स्थापन केल्या, एक्सपर्ट्स. सो हे सगळें आमी प्रोसेस केला. आनी हे टायम बाउंड मॅनरान एक्झिक्यूट जावचें. एकदां ही वर्क ऑर्डर दिली जॉब जे आमी बाय जून एंड फुडल्या म्हयन्या अंतर्गत आमी ही वर्क ऑर्डर मिड जून म्हणजे 15 जून पर्यंत आमी टार्गेट दवरला. 15 जून पर्यंत आमी ही वर्क ऑर्डर खंयचे जी पळय लोवेस्ट कंपनी आसा ताका आमी दितले. आनी ताजे नंतर 7 ते 8 म्हयन्या भितर हें काम तांकां करचें पडटलें पणजे. जे 450 कॅमेरा आसा, एनवायरमेंट सेन्सर्स आसा, सिग्नल्स आसा, ते सगळे तांणी बसोवचे पडटले. पार्किंग सेन्सर्स आसा, वेस्ट मॅनेजमेंटाचें हें आसा. सो 7 ते 8 म्हयने ताका लागतले. आनी ही सिस्टम पणजेकारा खातीर रेडी जातली. जेन्ना आमी वन वे सिस्टम शहरान इम्प्लिमेंट केली तेन्ना मिडियान ताका भरपूर सपोर्ट केलो. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ती एक सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट जावपाक पावली. आयज आमी पळयता ताजे बेनिफीट म्हणजे ट्रॅफीक जॅम जायना हें पयलीं जाता तें. तुजो एकच तुमकां रिक्वेस्ट की तुमी सिस्टम पळया आनी यू हॅव टू सपोर्ट इट. Cost is around 180 crores. Charges करतले. No, these are free. This is for the city. Parking depends on the city. That is their prerogative to charge. This is only म्हणजे parking slots असा काय ना. हे तितकं दाखवतंय. On the app also you will be able to see. बाबा 18 जून रोडाचेर माझ्या दिल्ली दरबाराचे फुडें 5 पार्किंग लॉट आसा. म्हणजे 3 फ्री आसा. This you will come to know on your mobile or on your display. It is fully assisted by the sector. It's a smart city project, so the entire smart city project is a centrally funded project between 50-50 state and government share. But I just want, can I just
you asked about the cost, and it is very important that you asked about it, and I wanted to talk about it. This system that we are implementing is actually, as the name of the project, is Goa Intelligent City Management System, which means that the system that we are creating is for the entire state. We are too small of a state to have one system for Panji, and then one for Mapsa, and one for Vasco, and one for Margao, and the other cities. We have created this establishment for the entire state of Goa. So tomorrow, say Margao wants to feed into the system, they just have to purchase whatever hardware they want. The background, sir, They can plug it into they our can plug it into our system. So that is already paid for, because if you today, I mean, ultimately this is the way forward. These are the reforms. If you look into today, say God forbid if there is a hit and run case, right? I don't think there are any functional cameras in the city at the moment. In fact, I just Please. you said functional camera. Please. म्हाका खूपशे नागरिकांनी फोन केले की तुम्ही ही येदी व्हडली सिस्टम बसयता म्हणून हे चलतले काय ना कित्याक हे सगळे आता कॅमेरा म्हणटा ते इलेक्ट्रॉनिक आयटम हायटेक आयटम हे आमचे मेंटेनन्स म्हणटा ते म्हाकाय कळचे ना आनी आमकां सगळ्यांक कळपाची गोष्ट न्ही आनी म्हणूनच आमी ह्या गोष्टीचेर भरपूर चिंतले आनी हे जे काम आसा ते 5 वर्सां खातीर आमी त्या कंपनीक दिता जी कंपनी सिलेक्ट जातली ती ह्या सिस्टमाक 5 वर्सां बांदील उरतली विथ अ कमिटमेंट ऑफ 99% अप टायम म्हणजे 100 कॅमेरांतले 99 कॅमेरा खंयच्याय टायमाचेर चलपाकच जाय असो एक कंडिशन आसा 99.9% Serviceable agreement. हातून आनी एक क्लॉज आसा की आमी पळयतात सुद्दां की इलेक्ट्रॉनीक खंयची गोश्ट आमी मोबायल पळयता आतां घेतलेले 6 म्हयन्यान तो मोबायलाचो फुडलो मॉडल जी सिस्टम अपग्रेड करपाची आसा फुडल्या 5 वर्सां त्याही त्या सिलेक्टेड कंपनीन करचे पडटा एंड ऑफ 5 years you will get a good system as good as new system technologically same system as the 5 years So it is a very, very welcome step for the city of Panjim. And as Sir and I have been always talking about it for many months now, that a system like this is going to resolve a lot of our potential problems. The problem of the black spots in the city. I have often seen when I go for my morning walking and jogging that people come in Mercedes Benz and BMWs and they just throw, a pile of garbage on the road. So since now there will be an aspect and a feeling of being watched, every single number plate, either they are committing a violation or not, and you will get to see it in the live demo. Every single car that is passing on, the number plate is being captured. And you can, as per requirement, you can program it. You can have facial recognition system, not just for criminals, but also say if a child, unfortunately, if they are misplaced, you can program the child's image anywhere that is being captured in the city, on which camera it is being captured, that will be relayed back to the control center. One very interesting aspect, as per right to delivery of services that has been created in this Intelligent City Management Center, is creation of an escalation matrix. So every time there is a problem or a grievance that will be lodged by a citizen in the help desk, which Sir spoke about, a ticket is going to be generated. And till the ticket is resolved, it is going to get escalated to the next level. So I'll give you an example. For instance, if you see in the Divandhotkar Marg, a traffic signal or a lamppost light is not working, you can go ahead and find a report on it online. And till the time that is resolved, if at the first level it will go to the JE of that particular zone. If the JE cannot resolve it in the designated time, it will go to the AE. If the AE doesn't resolve it in the designated time, it will go to the E. And it keeps on going all the way up to the Chief Minister. So delivery of time-bound services using technology is the motto of this mission and is the motto of